प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 18वा विसवोर वोड 12 ते 14 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 12 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसतील आनी तातूंतली एक सांडल्या जाल्यार न्हय दोंगराचेर सोडून हिणांतली कोळसोरून गेल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचोना काय? आनी हांव तुमकां खरें सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हय शेळयां परोस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. हेच भाशेन ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो तुमच्या स्वर्गीय बापाक नाका. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान फकत 3 वळी आसा, पूण आयज आमकां जेजू कितें शिकयता. तो म्हणटा 14वी वळीन, हेच भाशेन ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो तुमच्या सर्गीच्या बापाक नाका. ह्या भाशेन ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो तुमच्या सर्गीच्या बापाक नाका. भाव भयणीनो, ही धाकटुल्या भितरलो कोण जावन आसा काय? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आमी ताजेर भावार्थ दवरलो, आमी एक नवी रचना जाता. आनी जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता, सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आयलो, तो आजून खुर्सार वचोंक नासलो, तेन्ना लोक येतालो ताचे कडेन, ताचें उतर आयकतालो, तांची तयारी जाताली. कित्याक जेजू थोड्या म्हयन्यांनी, थोड्या 2-3 वर्सांनी तो खुर्सार वचपाचो आसलो. आमचें तारण करपाक तो आतां आमचें मरण तो मरपाचो आसलो. आनी आयज जेजू म्हणटा की सर्गीच्या बापाक कोणाकूच इबाडलो नाका. म्हणजे काय कितें म्हण भाव भयणीनो, सर्गीच्या बापान पळयलें की आमी सगळीं आदामाच्या पातकां वरवीं आमी इफेन्नान वेता. तो जाणो आसलो की आमचें तारण फकत जातलें जेन्ना एक मनीस ह्या संवसारान तो आपलो एक बलिदान करतलो आनी त्या पातकाचें फारीकपण करतलो. पूण ह्या संवसारान कोणूच नासलो. सगळीं जीं ह्या संवसारान येतालीं ती पातकी येतालीं, कित्याक आदामा वरवीं तें पातक आमचे भितर येतालें. आनी भाव भयणीनो, पळयात आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, पळयात आमच्या जेजूचो मोग. तो आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडटा ह्या संवसारान. आमी कितले फावटी म्हणटा, देव सर्गीचो बाप, एकलोच पूत जेजू, पवित्र आत्मा, हे कितले देव आसात? 3 देव आसात आनी आमी तरी म्हणटा एक देव आसा. पूण भाव भयणीनो, देव फकत एकूच आसा. पूण जे उतरा वरवीं ताणें सगळें रचलां, त्या उतरा वरवीं ताणें सगळें घडोवन हाडलां, तें उतर मास जालें आनी आंकवार मोरीच्या कुसप्यान जल्मोन आतां जेजू ह्या संवसारान येता. म्हणटच जेजू, पवित्र आत्मा आनी सर्गीचो बाप एक जावन आसा. आनी हो सर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा आमकां कोणाकूच इबाडलेलो नाका. कित्याक ताणें आमकां रचल्यान आपल्या बरोबर सर्गीच्या राज्यान सासणाच्या सासणाक जिवपाक. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू एक मनीस जाता, ह्या संवसारान येता, खुर्सार वेता, आमचें मरण मरता. आनी आतां आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता, आमी ताजेर चोत्राय दवरता, ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां कितें घडटा? आतां आमी एके भाशेन सर्गीच्या राजा प्रमाणे आमी चलता, आमी देवाची भुरगीं जाता, आमचो पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमी देव मंदीर जाता पवित्र आत्म्याचें. आतां पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, पवित्र आत्मा आमकां ही वाट दाखयता आनी आतां आमचें जिवीत एकदम बरें जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार, आमी एक नवी रचना जावंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करता. आनी जेन्ना आमी धर्म करता, एके भाशेन आमी वेता देव मंदिरान, इगोर्जेन मीस करता, मागणें करता, पूण ताच्या उपरांत आमी आमचें जिवीत सारता. देखून भाव भयणीनो, आमी आतां इबाडटा, आमचें जिवीत इबाडटा. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आमी पुत्रा प्रमाणे चलता. आतां पवित्र आत्मा आमकां एक वाट दाखयता. पवित्र आत्मा आमकां ताच्या उतरा वरवीं, कित्याक उतर देवाचें आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक. तें उतर मास जालें, तो जावन आसा जेजू.
आणि तेच भाशेन बाबण जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारता आनी आमचो स्वर्गीचो बाब आमकां पळयता तर आमकां तो सगळें बरें दिता आमी शेणो ना आमी एकदम धादोशी जिवीत एक शांतीचें जिवीत देवाचें जिवीत कांयच उणें नासतना आमी हे संवसारान जियेता आनी भाव भयणीनो जेन्ना हे आमी सर्गीचे राज संवसारान जियेता एक दीस आमी मरतकूच हे सर्गी सूख बघून आमी सासणाच्या सासणाक आमच्या जेजू बरोबर आमच्या सगळींच्या बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर आमी सासणाचें सूख बघूंक पावता आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा म्हाका नाका कोणूच इबाडलेलो सगळींच्या बापाक नाका कोणूच इबाडलेलो म्हणजे कितें भाव भयणीनो आमी जेजूचेर चोत्राय दवरिना जाल्यार आमी एक नवी रोचना जायना जाल्यार आमी भावार्थ दवरिना जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमचें जिवीत फकत इबाडचें ना आमी सासणाचे सासणाक आमी इफेन्नाक वयतलीं आमी देंवचाराची भुरगीं म्हणून आमी थिंचर पावतलीं आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता बापाक नाका की कोणूच इबाडलेलो कोणाक हो धाकटुल्या भितरलो धाकटुलो म्हणजे कितें जो कोण आतां भावार्था वरवीं जेजू बरोबर संबंद दवरता तांकां देवाच्या उतराची शिकवण मेळटा ती आतां नवी भावार्थी एक नवी रोचना जाता आतां जाय जेजूक तांचो संबंद आपलेशी पवित्र आत्म्याशी घट जावपाक आनी तो केन्ना घट जातलो जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरतले ते उतर आमी नियाळ करतले ते उतर आमच्या मनाची नोडसणी करतले आनी त्या मनाची नोडसणी करून ते उतर आमी पाळटले आतां आमी खरेंच हे क्रिस्ती जिवीत एक एकदम बरें जिवीत देवाचें जिवीत ह्या संवसारान जियेतले आनी त्याच्या उपरांत भाव भयणीनो आमी हे जिवीत सोंपल्या उपरांत आमी सर्गीचे राज भोगूंक पावतले आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी कितें भाशेन नियाळ करुया देवाक नाका कोणूच इबाडलेलो आनी आमकांय नाका की आमी इबाडलेले म्हणून देखून आयज आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरुया जेजूचेर दवरुया त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारुया आनी खरेंच हे क्रिस्ती जिवीत जीवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा